जीएमआर नेव्हीचेर दबाव वाडटा म्हूण आमदार रेजिनाल्डाचो सभागृहात आरोप. एक फ्लाइट देंवताय इन दाबोली मोपा चढ़ताय बट मोपा एटीएफ देंवता. What is the reason? What is this? There is a move by GMR to pressurize the Navy, to see that the Navy is, say that they want Daboli. There is a move. कित्याक तांकां सगळे फ्लाइट्स थिंग व्हरपा जाय. विजय म्हणटा 2028 मोपाचेर युजर फी फक्त 20% वाडटली, दाबोळेचेर 500% वाडटली. विमानात दीर्घकाळान दाबोळेच्यान मोपा डायवर्ट जातली. दोनूय कडेन सारखे फीज दवरचे म्हूण मागणी. युजर फीज अश्यो वाडयतात की हीच युजर फी मोपाक 2027-28 फक्त 20% इन्क्रीज आसतली. म्हळ्यार कितें, मोपान जो कोण वतलो तो फक्त 840 रुपया फारीक करतलो. स्पेसिफिक प्रश्न विचारान स्पीकर सर सांगता हांव, एक मिनिट. तुजो 840 रुपया मुट्टलो, वेरेज दाबोलीन 1791 रुपया. ही म्हाका दिसता स्पीकर सर, दिस इज अ गेम टू शट डावन दाबोली. सो म्हाका की युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा त्यो दाबोली आनी मोपाक सेम उरतल्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा फीज कितले घेवपाचे ते एरा थारयता. सरकार म्हूण तांच्या कडेन उलोवणें करता. ही वाडोवपाची जी आहा ती न्ही एरा जे ठरयता कितली खंयसर घेवपाची, आनी आफ्टर ऑल इट इज डिपेंड्स अपॉन हो प्रायवेट एअरपोर्ट आसा विच इज अगेन रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ द गव्हर्मेंट, आनी तो एअरपोर्ट इज एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो आसा. शेवटी ही फीज वाडोवप जी आसा पळय ती एरा ठरयता आनी तांच्या डिमांडाचेर ठरयता. बट आयच्या घडीक हो रेशियो कितें आसतलो हेजेर आमी उलयता गव्हर्मेंट म्हणून. जीएमआर नेव्हीचेर दबाव वाडपाक शकना. नेव्हीक आयएनएस हिंसाचेर वचात म्हूण आमी सांगूंक शकना. मुख्यमंत्र्याची जाप. दाबोलीमचो आशिल्लो फक्त भितरली थोडी फ्लायट्स ही मोपाचेर शिफ्ट जाल्या. अदरवायज GGL जे GMR नेव्हीक प्रेशरायज करूं शकना. तुज्या म्हायती खातीर केन्नाच करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.